akbar morieta isolmolo, pos pilatakal tanek kususle, taka kusar zullo, tomelo anitaka nikipilo, tomele amode deolo, tisre disa velelendo chiwon salo, sargat salo, sorpot vedar dewa pacha ujbeak masla, tuitai chweni melechi mutsubi kurung yatalo, satmanta povitatmya, katolik povisobe, भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपटोय गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायनेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोर्चिटायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोर्चिटायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोर्चिटायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियालिमे संतोसाचे 5 बिस्तेर पयलो बिस्तेर गोडव्या गाब्रियलान आकवार मरयेक खबर दिली देवाचो पूत तिचे कुशवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटोय गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पुजीसो. भाग्यवती मारे देवाचे माये आमा पापया खाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या
मनाच्या वेळार मेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां आमच्या आवच्यांतली सगळ्या आत्म्या सरकार व्हड चड करून गरज आसलेल्या दुसरो मिस्तेक आंकवार मोरी गोरबेस आसतना संत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी तिचेशी 3 म्हयने रावली आमच्या पास तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या थंय आसा असोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू भागयती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन ओ म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां आमच्या आवच्यांतली सगळ्या आत्म्या सरकार व्हड चड करून गरज आसलेल्या तिसरो मिस्तेक आंकवार मरी बालका जेजू बेला शारान गोरवाच्या गोट्यान मोनसाती मध्ये पडसट जाली आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन
नमान मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर्चिता ऐसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदो तुझो पूजेचो भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर्चिता ऐसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदो तुझो पूजेचो भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर्चिता ऐसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदो तुझो पूजेचो भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर्चिता ऐसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदो तुझो पूजेचो भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर्चिता ऐसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदो तुझो पूजेचो भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर्चिता ऐसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदो तुझो पूजेचो भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर्चिता ऐसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदो तुझो पूजेचो भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर्चिता ऐसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदो तुझो पूजेचो भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजूस खूब समकान युवरांकाय मनाच्या उज्यातली सगळे आत्म्या सरकार वडचण करून गरज असलेल्या चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बालका जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव तपलान आनी ताका सासिमाच्या हातान दिलो आमच्या स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय समका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावलीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या थंय आसा अस्तऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगियती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या थंय आसा अस्तऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगियती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या थंय आसा अस्तऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगियती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या थंय आसा अस्तऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगियती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या थंय आसा अस्तऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगियती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या थंय आसा अस्तऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगियती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या थंय आसा अस्तऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगियती मरे देवाचे माये
आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या तायेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भगवती बरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या तायेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भगवती बरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या तायेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भगवती बरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां आनी आमकां आमकां उज्यांतली सगळ्या आत्म्या सरकार कोण चड करून गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर पुर्वीच्या दिसा सांडलेले उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू मेवलो देव तेपलान. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोट येताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूजेस. भाग्यवती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां आनी आमकां आमकां उज्यांतली सगळ्या आत्म्या सरकार कोण चड करून गरज आसलेल्या. नमान राणी एकाक तुजे माये तुजके आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो आमी पोदेशे बेजी बालुका तुका उलोव मागता.
या दुखाच्या कोणात सुस्का सोडून दोन करून माई तुका प्रार्थना आमचे दयाशरातीने तुझी काकुलीची नदरगात दुष्कर्माने आणि मोगाल तुलो भगवान मरे या पोदेशा उपरांत तुझो पूजेचो आमकां दाखय भाग्यवती देवाची माये आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां पावसावच्या बाप साहेबाचें त्या पासत आमच्या पासयच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेन पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मंडले सुरेश पो तुज्या थंय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती बरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांच काल आमेन
सुरवातेक आमी गीत गावया सगळीं आमी एकठांय जावया 826 पेज नंबर 13. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव येता आयचे नवेन भेटयतात बागा शीम आनी कुडोस ह्या वाड्याची भाव भयणां तांच्या कुटुंबा पासत ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागता तेच भाशेन आयज वाडदीस समोर उमतल्या केविन मेंडीस वियोलाथा डिसोजा आगोस्तीन सिक्वेरा वेलरॉय डिसोजा एन्सन डिसोजा हांचे पासत ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा परम संस्कार कालवाराचो योद हाजीर करता आमच्या घरांत मेलोल्यांची आमी फोटो लायता आनी ते फोटो पळोवन आमकां तांचो उगडास येता परदेसांत आसा तांचे फोटो पळोवन तांचोय उगडास आमी कोत्ता आनी ह्या फोटवांचेर आसलोल्या आमच्या फुड्यान आसलोल्या पोरी जातात तेच पोरी जेजून आमच्या पासत केलोल्या योजनाचो परम संस्कार आमकां याद करता कालवार पर्वतार आपले मांस रगत आमचे पासत भोंवपून दिवन आनी आमची पातकां लेगून कालोकांत आसलोले पोरचेर ताणें उजवाडान हाडून तांकां बापा सोवे एक केली आनी बोगसोण्याचो नमुनो जालो निमाणें जेवण हाचीच एक खुना एकामेका सोवे आमी मोगान आनी शांतीन जिवंक बोगसोण्याचे मनशां जावं परम संस्कारा वरवीं आमकां कृपा मागुया मोगाच्या भयणी बाबांनो सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आयचो विशय जावन आसा परम संस्कार कालवाराचो योद्न हाजीर करता दर एक मिसाची भेट दर एक मिसाचे भेटेन ह्या आल्तारार जेजू आपलें समर्पण करता जेजू आपलें बलिदान करता आनी तोच तो कालवाराचो योद्न ह्या आल्तारार हाजीर जाता तर ह्याच योजनांत आमी आमचें जिवीत आमी आमचें अर्पण आमी आमचें बलिदान करूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा आमी मागुया आनीक सोबार पावटी जेन्ना कोश्ट म्हजेर आयल्यात जेन्ना दूख म्हजेर आयलां जेन्ना म्हजें बलिदान जावचें आसा हांवें सॅक्रिफीस करूंक फाटीं सरल्या
तर हीच दूख मनान धरून बापाचें बोगसणें आमकां मागुया. सगलीं बराबर हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी समोर उबून जाली तातूंत आटापलेल्या पवित्र गुटाचो फोळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपट्टे चालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. बाकीबोन पावलून खोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. सोम्या कडली जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच हांवें तुमकां दिल्या. सोमी जेजू पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी हांतले पियेतात तितले पावटी म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगोट करतात. म्हणटूच जी कोण फावो ना ते भाशेन हो उंडो खातात आनी सोम्याच्या पात्रांतले पियेतात ती सोम्याचे कुडीचेर आनी रोगताचेर आड गुन्यांव करतात. देखून जोन एकल्यान पयलीं आपली चवकशी करची आनी उपरांत हो उंडो खावचो आनी ह्या पात्रांतले पिवचें. कित्याक जी कोण ही सोम्याची कूड म्हूण वळखून घेनासतना खातात आनी पियेतात ती आपलेच कास्तीचे फॉर्मोन खातात आनी पियेतात. ह्या पासत तुमचे मोदें जायतीं जाणां पिडेवंत आनी ओसोक जाल्लीं आसात आनी सोबार जाणां मरून गेल्यांत. आमी पयलीं आमचीच चवकशी केल्ली जाल्यार आमचेर खास्तीचें फॉर्मोन पडचें नासलें. पूण संवसारा बरोबर आमचेर कास्तीचें फॉर्मोन पडना जावं सोमी आमकां नीट मार्गार हाडचे खातीर आमकां शिस्तीची कसली शिक्षा दिता. देवाचें उतर हें, सबाबाक आमी गीत गावया. आमचे लागीं देव उलयला. B1 पेज नंबर 21.
हो श्लोक गावया. Sorves por तुमचे सोवे आसू. Mateva pormone Jesu Christa ce शुभ वर्तमान. Mój matuka somia. आनी ते जेयता आसतना जेसून उंडो घेतलो. दिनवासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, घेयात आनी खायात, ही मोची कूड. मागीर पात्र घेवन दिनवासून आनी तांकां दिवन म्हटलें, तुमी सोमेस्त हातले पियेयात. तर हें मोचें रगत, घोराराचें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. आनी तुमकां सांगता, तुमच्या सांगाता म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पिये पर्यान ह्या फुडें दाकाच्या फळाचें हांव आनीक पिवचो ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भयणी भावानो, आयचो विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा. परम संस्कार काल्वाराचो योद्न हाजीर करता. आमी जाणाव मिसाचे बेटेक वेगवेगळ्या नांवांनी आमी वळखता, जावं ती मिसाची बेट, परम संस्कार, सुम्याचें जेवण, युकरिस्ट आनी खेरीत भाशेन ताका बलिदानाचो सेवाधर्म, मिसाचें बलिदान अशें म्हणटा. बलिदान म्हणजे सॅक्रिफीस, द सॅक्रिफायस ऑफ कॅल्वरी. आनी खेरीत भाशेन अशें बरयलेलें आसा, होली मास इज नॉट another sacrifice nor a repetition of sacrifice of Calvary. Instead, Holy Mass is the same sacrifice of Jesus, the perpetual continuation and adoration of the sacrifice of Calvary. म्हणजे मोगाच्या भयणी भावानो, दर एक मिसाचे बेटेन, दर एक परम संस्कारांत ह्या आल्तारार तोच काल्वाराचो योद्न हाजीर जाता. जेजू क्रिस्त कशे भाशेन तो कोश्टवलो, कशे भाशेन ताणें कोश्ट मरण सोंसलें, जें कितें काल्वार दोंगरार जालें तेंच ह्या आल्ताराचेर घडटा. आसा काय आमकां भावार्थ? डू वी बिलीव that the same sacrifice takes place here on this altar? 1996 वर्साक अशें घडलें. बुएनोस एरिस ह्या अर्जेंटिना ह्या गांवांत एक यात्नीक मिसाची बॅट भेटयतालो. आनीक मिसाची बॅट भेटून जाल्यार चलता आसतना जेन्ना
कुम्यांवाचो वेळ आयलो. ताणें लोकांक कुमन्यांव वांटलो आनी कुमन्यांव जातोच एक ओस्तोरी ताचेशी आयली आनी तिणें ह्या याज्ञिकाक एक होस्ट दिलो, अ ब्लेसड होस्ट, जो कोणें घेतलो आनी थंयच तो भायर उडयलो. म्हणटोच ह्या याज्ञिकान तो होस्ट घेतलो अँड ही कूड नॉट कन्ज्यूम इट. तो शेवंक पावलो ना कित्याक तो बिगडलोलो. म्हणटोच हो याज्ञीक कितें करता, तो एका तोस्तांत इल्लेंशें उदक घालता, तातूंत हो ब्लेस्ड होस्ट घालता आनीक सांतिज्म साक्रमेंतांत व्हरून दवरता. आनी कांय दिसा उपरांत जेन्ना परतो याज्ञीक तो होस्ट पळोवंक सांतिज्म साक्रमेंत उदको करता, तेन्ना तो पळयता ज्या तोस्तांत ताणें घातलोलें तें सगळेंच तोस्त रोगतान भरलोलें आसा. जो उंडो ताणें घातलोलो, जो ब्लेसड होस्ट ताणें घातलोलो, तो सगळोच तांबडो जाला. म्हणटोच हो याज्ञीक कार्दियालाक आपयता आनी थंयचो कार्डिनल येता आनी तो पळयता कितें घडलां तें. उपरांत कांय वर्सां उपरांत तें तशेंच आसता. ताचें टेस्टींग करूंक ताका धाडटात. इल्लोसो ताचो कुडको काडटात, अ फ्रॅगमेंट फ्रॉम दॅट होस्ट, आनीक ते लॅबोरेटरीन धाडटात. जेन्ना एक दोतोर ताचेर टेस्ट करता तर त्या टेस्टांत अशे निकाळ मेळटात. दिस इज अ टिश्यू फ्रॉम हार्ट मसल. जो मांसाचो कुडको टेस्ट करूंक धाडलोलो तो जावन आसा एका मनशाच्या काळजाचो कुडको. इतलेंच न्हय, तितूंत जायते वायट ब्लड सेल्स आसलोले आनीक हें दाखोळ करता की हो मांसाचो कुडको काडला तो काडला त्या वेळार तें काळीज जिवीत आसलोलें. द हार्ट वॉज अलायव्ह वेन द टिश्यू was removed. इतलेंच न्हय, this also shows that the heart was under severe stress or pain. जे मनशाच्या काळजाचे हो कुडको काडलोलो त्या मनशाक जायतें दूख जालां, त्या मनशाक जायतो मार पडला. There is a lot of physical pain in the chest area. आनीक ह्या दोतोराक कांयच खबर नासली खंय थावन हो मांसाचो कुडको द फ्रॅगमेंट इज गिवन फॉर द टेस्टींग. उपरांत ताका गमून आयलें की हो टेस्टिंगाक धाडलोलो तो मांसाचो द फ्रॅगमेंट इज फ्रॉम द ब्लेसड सॅक्रमेंट, पवित्र साक्रमेंतांत दवरलेले वस्तीचो हो कुडको. होय मोगाच्या भयणी भावांनो, सबार तोरींनी जायत्या मिलाग्रींनी आमकां दिसती पडटा कशे भाशेन हो उंडो जेजूच्या मांसा रोगतान बदललोलो. 12व्या शेंकड्यांत लान्सियानो ह्या गांवांत कशे भाशेन एक याज्ञीक सदांच तो दुबावतालो. खरेपणी हो उंडो जेजूचे मांसांत बदलता काय, खरेपणी हो सोरो जेजूच्या रोगतांत बदलता काय. आनीक जेन्ना तो प्रेयर ऑफ कॉन्सेक्रेशन करता त्या वेळार ह्या उंड्यांतलें रोगोत व्हांवता आनी कशे भाशेन हो उंडो आसलो तें मांस जाता आनी कालसींत सगळेंच रोगोत जाता. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्यो सगल्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स एकूच आमकां दाखोळ करता की खरेपणी जेजू आपले मांस रोगोत आमकां शेवूंक दिता. खरेपणी ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं आपले मांस आपले रोगोत आमकां पिवंक दिता. एंड इट इज द सेम सॅक्रिफायस ऑफ कॅल्वरी जें कितें काल्वार दोंगरार घडलें. जेन्ना जेजून कोश्ट सोंसले, जेन्ना जेजून पिडापीड सोंसली, इतलें दूख सोंसलें आनीक सर्व शेवटी खुरसार तो मेलो, हें सगलें ह्या आल्ताराचेर घडटा.
खरेपणी आमी भावार्थ दवरता काय भावार्थाचे नदरेन आमी पळयता काय आयची दोनूय वाचपां आमकां उगडापें करतात कशे भाशेन निमाण्या जेवणाक कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक हो परम संस्कार भेटयता ह्या परम संस्काराची सुरवात ह्या निमाण्या जेवणार थावन जाता जेजून कितें केलें ताणें उंडो घेतलो दिनवासलो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो We see these 4 actions. Jesus took the bread, gave thanks, broke it, and gave it to his disciples. कशे भाशेन जेजून आपणाचीच भेटवणी केली Jesus took himself. आमचे पासत आमच्या तारणा पासत जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 3 आवेस्वरान 16वे वडींत आमकां मेवता God so loved the world that he sent his only begotten son आपल्या एकल्याच पुताक आमकां समोरपून दिलो आनी हें सगलें जेजून आपलेपणान खालती खायन ल्हानवी खायन तो चाकोर जावन हें केलें खालतो मेंढरो तो जालो Jesus took himself Jesus gave thanks दिनवासनी कोणाक बापाक कित्याक तो जावन आसा रुचनार आनी हें सगलें बरेपण आमकां ताचेसून फावो जाता 3रे सुवातेर ताणें उंडो मोडलो कशे भाशेन जेजून कालवार पर्वतार आपणाकूच मोडलो हे कोश्ट आटाविटे हो इतलो मार सोसून खुर्साचो भार उबारून खुर्सार ओमखळावन आपलें रगत वारुयलें आनी आपणाकूच मोडून ताणें आमकां तारण जोडलें आनी 4थे सुवातेर ताणें आमकां आपलें मांस आनी रगत शेवूंक फावो केलें खेरीत भाशेन दोर एक मिसाचे बेटेन जेजू उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान आमकां आपलें जिवें मांस आनी जिवें रगत शेवूंक फावो करता द रियल प्रेझन्स इन द होली युकरिस्ट मोगाच्या भयणी भावानो आसा गाय आमकां हो भावार्थ लुमेन जेन्सियम 11व्या वर्सान आमकां मेवता युकरिस्ट इज द सोर्स अँड समीट ऑफ क्रिश्चन लायफ परम संस्कार मिसाची भेट जावन आसा दर एका क्रिस्ती जिविताचो ओरोम आनी शेवट ओरोम आनी शेवट म्हणजे आमकां परम संस्कारा विरीत जिवीत ना कित्याक जिवन जेजू आमकां फावो जाता तर आयज आमी कितें नियाळ करुया पयले सुवातेर खरेपणी हांव भावार्थ दवरतां काय डू आय रियली बिलीव इन द होली प्रेझन्स इन द होली ब्लेसेड सॅक्रमेंट जेजू आपलें मांस जेजू आपलें रगत खरेपणी ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान आमकां शेवूंक दिता होच हांव भावार्थ दवरतां काय कितले आदीं द युकरिस्टीक मिरेकल्स घडल्यो जो याज्ञीक भावार्थ दवरिनासलो ताच्या हातांत होच उंडो रोगतान बदलता कितले पावटी हो ब्लेसेड सॅक्रमेंट भायर उडयलोलो तो काडून पवित्र सॅक्रमेंटांत दवरलो म्हणटूच रगत आनीक मांस घडटा कितले पावटी आमकां ही दाखोळ जाल्या खरेपणी हांव आनी तूं भावार्थ दवरतां काय दुसरे सुवातेर कसलो परिणाम म्हजेर घडटा वॉट इज द इफेक्ट ऑफ दीस होली सॅक्रिफायस म्हजें मन बदलता काय म्हजी नवसणी घडटा काय दर एका मिसांत हांव वांटो घेतां दर एका मिसांत हांव जेजूक शेवतां कसलें बरेपण म्हज्या जिवितांत घडटा काय वो ही म्हाका एक चालतीशी वस्त जाल्या काय म्हजें काळीज सॅक्रिफिसाचें काळीज जालां काय म्हजें काळीज मोगाचें काळीज जालां काय वो सदांच दिसपट्टी हांव मिसांत वांटो घेतां सदांच दिसपट्टी हांव जेजूक शेवतां आनी सदांच दिसपट्टी
आसा तशें म्हजें चालतें जिवीत हांव जियेतां गाय. जेजू आमकां खेरीत उलो करता. जो साक्रिफीस ताणें केलो, जें बलिदान ताणें केलें, आपलीच मोडणी ताणें केली, हीच मोडणी आमी करून आमच्या जिवितांत दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत भेटोवंक आयज जेजू आमकां उलो करता. आनी तिसरे सुवातेर कशे भाशेन बरी खबर हांव परगट्टां गाय. हाव डू आय कंट्रिब्यूट टू स्प्रेड द गूड न्यूज ऑफ द होली युकरिस्ट. आमी पळयता साबार जायतीं भावां भयणां मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेनात. दिसान दीस आमच्या भावार्थ्यांचो आंकडो उणो जायत वता. मीस म्हणजे एक चालती वस्त कशी जाल्या. आमचो भावार्थ उणो जायत वता. कशे भाशेन म्हज्या जिविता वरवीं हांव म्हजी गोवाय दितां गाय. दुसरो म्हाका पळयता तेन्ना होच क्रिस्ताचो उजवाड तो पळयता गाय. आमचें जिवीत, आमचे जिविताची चाल पळोवन हेच मिसाचे गोवाय जावंक आमकां जोण एकल्याक उलो. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, पयले सुवातेर म्हजो भावार्थ खोलावंक आय ट्रुली बिलीव द होली प्रेझन्स इन द युकरिस्ट. दुसरे सुवातेर म्हजीच नवसोणी बरी करून दर एक मिसांत वांटो घेता तेन्ना जिवन जेजू हांव शेवता हें जाणा जावन. आनी तिसरे सुवातेर म्हज्या जिविता वरवीं जी कोण पयस गेल्यान आमचो भावार्थ सोडला ती परत येवंक जेजूचे गोवाय जावंक आमकां खेरीत उलो. आनी कांय वेळान ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान जेजूचें मांस आनी रगत बदलतलो. काल्वाराचो योद्न ह्या आल्तारार घडटलो. तेन्ना ह्या काल्वाराच्या योद्नांत आमचें मागणें, आमची भेटवणी आमी बापाक उबारुया. सगळीं आमी उबी रावुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. दर एक परम संस्कार म्हटल्यार काल्वार पर्वतार जेजून केलेल्या यत्नाची कोरणी. आमच्या धर्मीक म्हणयाऱ्यांनी हो संस्कार अनभावार्थीपणी समजल्यार पुरो म्हूण तांकां देवाचो आदार मागुया. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा अशें म्हणून याज्ञीक आमकां पाठयता. तर जें कितें आमी ह्या परम संस्कारान अणभवलां तें दुसऱ्या सोवे वांटूंक आनी जेजूच्या मोगान वाडूंक आमकां आदार बापा लागीं मागुया. जावन आसा आमच्या ओतम्यांक गोठाय. तर आमकां सगल्यांनी ही गोठाय घेवंक अदीक आनी अदीक ह्या संस्काराचो मोग करूंक आनी तो आमच्या जिविताचो मात जावं देवा लागीं मागुया.
भोव पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद परम संस्कारांतल्यान फावो जावंक बापा लागीं मागुया. थोडोसो वेळ उगीच रावून आमची खासगी मागणी आमी बापाक उबारुया. भोव मोगाल बापा, ल्हानविकायेन आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरता. तुजी खुशी जाल्यार ती मागणी स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोनी वेल्यार आमी गीत गावया. कितें घालताय त्या उंड्यान C21 पेज नंबर 37. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. शातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या केवपी सोबेच्या आलवार सोर्वेस मान. सुर्गींच्या बाबा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकाचें बोगसणें देखून नितोळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर तुज्या आत्म्याक धाड म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सोर्वेस्पोरा पवित्र बाबा, सोरपोतवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पोतवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें केल्ली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशें आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुसे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुसे वाज आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोम्याची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव गोविंद जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची दुश्मनांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां नावें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती होच तो जेजू कालवाराचो योद्न आमचे पासत पेटयता. हे शेळेच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बोलाय. जेजूक आमच्या काजांनी शेबूंक वेताना आमी गीत गावया. देव जाता मनशाचे कान D7 पेज नंबर 50.
मोगाला जेसू, तुज्या जेवणांत आमकां पोसलेले खातीर आमचे तुका दिनवास. तुज्या मरणा वरवीं तुवें आमकां तुजे थंय एक जावं संदी दिली. तुज्या ह्या व्हड्या योजना वरवीं आमची पातकां तूं बोगशिताय आनी आमकां स्वर्गार जागो तयार कोत्ताय. जेन्ना आमची आत्म्याची शांती बिगडटा तेन्ना परम संस्कारा वरवीं आमकां शांती मेळटा. ह्या तुज्या योजना पासत आनी आमकां येर तेणें फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, आमच्या मागण्यांक दोयन खान दी. आदल्यो रिती सोंपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयलाय. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ले नव्या मोनान तुजी भोक्ती करूंक आमकां निर्मी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. बाफंबिडीनो, आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या बागा शीम कुडोस आमी तांकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आयज मातशे तांकां त्रास जाले, तांच्या वाड्यांत मरण आसलें. सकाळच्याय मिसाक आनी आतांय मिसान बरे भशेन तांणी मांडावळ पाळल्या. आयज कॅन्टीन चलयतात मॅन्डीस वाडो, तांणी प्रॉन्स नूडल्स केल्यात. भिवपाची गरज ना. 150 पॅकेट्स केल्यात. सगल्यांक मेवतली म्हूण आशा आसा. तांकांय काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. काल फुलदें फोंडये हे वाड्यान कॅन्टीन केल्लें. आमी तांकां सांगलां हे कॅन्टिनाचो फायदो तुमकां, पूण तांणी उदारपणान कालच्या कॅन्टिनाचो फायदो इगोर्जेक दिला. काळजांतावन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां 2 मिसां सकाळीं जातलीं 8 आनी 9:30 वाजता. 9:30 मीस इंग्लीश भाशेन 6:30 मीस आसचें ना, पूण सांजे तेर्स आनी मीस जातले 5 वाजता. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वोदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया. पवित्रिता दी Q10 पेज नंबर 170.